गुड इवनिंग. आयज तुमकां खबर आसतलो ऑलमोस्ट मोर देन 150 लोकांचेर चार्जशीट फायल केलेलो आहा. अँड द रिजन बिहायंड दिस इज द प्रोटेस्ट जो आमी मडगांवां केल्लो in regards to St. Francis Xavier on a derogatory comment which was done by वेलिंगकर. आता वेलिंगकराचेरू तो एक्शन घेयलोलें ते टायमार जाल्यार हो मुद्दो येवपाचो नासलो आनी लोकूय बी रस्त्यार येवपा नासलोलो. नाव आय फिडोल परेरा हांव म्हणोसो दितां हांव मुगेल्या पेट्रन सेंट जो गोंयचो आहा सेंट फ्रांसीस झेवियरा लागून हांव जीव देखून दिवपा रेडी आहा. आय एम नॉट स्कॅर्ड की तुमी हे चार्जशीट फायल मुजे केल म्हण. तो मुगे सांत पेट्रन सेंट ऑफ गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियर जो आख्खो गोंयकार लोक मानता आनी तेका लागून हें नांव तेका पडलोलें आहा गोंयचो सायब म्हण. इट इज जस्ट नॉट द कॅथलीक, इट इज द एंटायर वर्ल्ड. आख्खे संवसारांतूय लोक येयलोले आहाय डिवोटीज हू हॅड कम फॉर द वेनरेशन. आनी तुमी खुद चोयल आसतलो. आतां हांव म्हणोसो दितां आमचो CM प्रमोद सावंतान तो तेका मानता म्हूण तो आयज दिसती पडला ओल्ड गोवा आनी सगल्यांक तेणें विशीस केले की सेंट फ्रांसीस झेवियराचे तुमकां उनोतीत पोरबी म्हूण कित्या लागून केली. कित्याक तूंय मानता म्हूण केली मरे जाल्यार तूं हुंय आसलोलो जेन वेलिंगकरान हो स्टेटमेंट करपुसा न्हू आनी आख्खो लोक रस्त्यार येवपुसा न्हू. आयज तूं रावलोलो सेंट फ्रांसीस झेवियरा गेले वेनरेशन काबार जातोलें आनी तूं चार्जशीट फायल कोतलो आनी सगल्यांगे नांव काडटो म्हणून आयच्या दिसा रावलोलो. अरे लोक कोण मरे बिना हे चार्जशीटाचे कोण बिना कित्याकू आमकां हो रे गोंयचे सायबाचेर राखोणदार तो आमचो गोंयचो. आख्खो संवसाराचो लोक तर मान दिता गोंयचे सायबाक. अरे तूं आनी हांव कोण रे. हांव हिंग म्हणोसो दितां यू हॅव पिक्ड अप जेश कोन तानवान तूं बोरोड काटाय न्हू तेश कोन तुवें पीक केलो हाय मायनॉरिटी सिलेक्टिवली टार्गेट केलो हाय. आनी तूं तर म्हणोसो दिता की क्रिस्तांवाचो म्हणू गोंयचो सायबू दॅट यू आर ट्रायंग टू प्रूव इट टू पीपल. देन यू आर मिस्टेकन. गोंयचो सायब सगल्याचो आख्खे गोंयकाराचो. इट इज नॉट अबाउट द रिलीजन ऑर द कास्ट. गोंयचो सायब सगल्यांचो क्रिस्तांवाचो न्हू. तुमी दाखोवपा सोदताय जाल्यार आख्खे गोंयकारां खबर आहा. सो हांव हिंग म्हणोसो दितां की तुमी चोयल आसतलें गुगलाचेरू माल जाल्यारू सगळे लिडर्स येताय मुखार. लोक फाटल्यान आनी लिडर्स मुखार आसलोले जाल्यारू वाय डिड यू ऑल ओनली पिक सर्टन पीपल अँड टार्गेट ऑर ओनली देम आनी तेंचेरूच चार्जशीट फायल कित्याक केली. वाय दोज लिडर्स आर नॉट देर तेंगे नांव कित्याक नाय चार्जशीटाचेरू. होकोत सिलेक्टिव पीपलांगे कित्याक हाय. सो दॅट मीन्स यू आर ट्रायंग टू टार्गेट ओनली सर्टन पीपल. आजून देखून न्हू हांव म्हणोसो दितां टायम आहा गोंयचे सायबा मरे ओगोत नाका. सो प्लीज एटलिस्ट द्या आपूण बियाय. आनी हें जें तुमी कंप्लेन केलो आहा ऑन कॉमन पीपल ट्राय टू विथड्रॉ इट बिकॉज दे हॅड कम for their religion, their belief, which they had in St. Francis Xavier. It is just not one and two. Akko goincho lok, akki porza utloli just because on one derogatory comment which was done by वेलिंगकर. Suppose तेंच तोर action तुवें तेजे बद्दल घेयलोले आयज लोक तुका वकांटा आलोलो कित्याक हेंच उतर तुवें असेंब्ली म्हणलोलें nobody should talk against anyone's religion म्हण. जाल्यार तें तुवें म्हणलोलें उतर हुंय गेल बाबा. तुवें सांगलोली उतरां हुंय गेली. तें फकत आमगेले क्रिस्तांव धर्मा लागोता वो दुसऱ्या धर्मा लागोता. तुवें उतरां म्हणलोली तुगेल्या भाशान म्हणली की कोणें कोणाच्या
रिलिजना बद्दल उलोवप ना जाल्यार आय विल टेक इन्स्टंट एक्शन म्हूण जाल्यार तुगे इन्स्टंट एक्शन हूंय गेलें आं आमकां रस्त्यार येवन दाखोवपा पडलें तुका बाबा तूं सीएम आख्खे गोंयकारांचो यू हॅव टू बी फॉर द पीपल सो वेर इज युअर स्टेटमेंट रायट नाव सो आय हियर बाय प्लीड द गव्हर्मेंट आमगे सीएम प्रमोद सावंताक kindly take a note on this because you have targeted certain people कित्याक आतां 2 दीस पयले आनीक इशू सो हें आतां म्हाका खबर ना धर्मा बद्दलू येयत आसतलें एंड इफ इट इज डन ऑन पर्पज टू डायवर्ट सर्टन इश्यूज कित्याक आयजू सांकवालाचो इशू येयला एगेन्स्ट आर रिलीजन बॅक अगेन वाय कित्याक पोतून why it has to be only the religion that you all prick on कित्याकू आं फूट कित्याक जाताय रे जी आमगेली गोंयची सुसेगा जे आहा न्हू ते तुमी खामनी कित्या पेडे करपा उठल्याय एक मुद्दो येयत आहा मरे when you all have so much to deal with you all are sitting with this type of issues गोंयांत चोलना कितली स्कॅमां रे आनी तुमी हे बारीक इशू घेवन आता बसल्याय तेशकोनू there has been so many issues why you all are not taking action against this and why haven't you all taken action on Velinkar as answer dicho so I hereby want to say and plead the government try to withdraw it as soon as possible and if possible as we plead